बायणां आनी वास्को सगळ्या लोकांक खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी हो खूब पोन्नो कलवट तो फाटल्या दिसांनी 1-2 म्हयन्या पयलीं एक करून कॉलेज जावपाक लागलो सो आमी ताका टेम्पररी स्लॅब बीब घालून ट्राय केली हें करपाक पूण तो जावना आनी व्हेरी बिजी स्ट्रीट आशिल्ल्या कारणान खंय फाल्यां कितें कॅज्युअलिटी जाय म्हणून आमी तो इमिडिएटली एस्टिमेट केलो आनी आज ताजें आमी काम सुरवात करता। हांव फक्त इतलेंच सांगता की लोकां कडेन मागता की आमी हो जितलो बेगीन करता तितलो येतलो। आमी पयलीं जर इतलें की हाफ रस्तो ओपन करपाचो आनी हाफ रस्त्यार काम करपाचें म्हणून पूण ताका खूब दीस लागपाचे सो आमी 10 दीस हो एका बरोबर घेवन फास्ट एक 10 दिसां भितर कंप्लीट करता। 10 दिसां भितर डायवर्जन करतले सगळे जे बायणां येतात लोक नाल्यार बायणासून वास्को वतात तांकां विनंती आसा की तुमी हे 10 दीस मातसो तुमी ब्रिजा वयल्यान म्हणजे तेवटेंतल्यान ब्रिजा वयल्यान सिटींतल्यान वचून तुमच्या कामाक वचची थोडी मातशी गैरसोय जातली ती मातशी सोंसून घेवची जाता तितले बेगीन म्हणजे 10 दिसां जाय ताणें टायम लिमीट सांगला पूण आमी 8-10 म्हणजे मॅक्झिमम 8 दिसां भितर आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। जो आमकां दोळाक लागता दिपक नायकाचो लागता आनी म्हाकाय लागता। म्हाका म्हणलें कितें जाता बायणांतले लोक येता तशेंच आमच्या मेस्टावड्या आनी बुद्यापाट जेन्ना बायणां वयता जाल्यार हो मेन कलवट हो रस्तो मेन म्हणून आयज एक्चुली हो गणपती दिसा हो कॉलेज जाल्लो आनी खरेंच हांव खरेंच देव बरें म्हणटा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर परेशाचे गणपतीक तेणी टेम्पररी कशें करून हे रेडी करून दिले लोकां खातीर आनी हो कलवट आमी गणपती व्हरोंक पावले बायणा बिचाचेर। आतां तुज्या दिवपाक सांगलें दादीन सांगलें आमदारान की एक 10-15 दीस मातसो तुमकां त्रास जालो मातसो तुमी त्रास शेअर करपाचो म्हणल्यार हो जावपाची गरज खूब आसली की हो कोण ना पोल्यूशन टायमार दिसता कलवटाचे हेची हालत सारकी बेकार जाल्ली पण चिरांनी मारलेलो पण आतां हो कॉन्क्रिटान बांदतले आनी लोकांक खातीर बरो जातलो आमच्या व्हडा खातीर बरो जातलो इतलें सांगता।